कुडचडे शेळडे वाठारांतल्या एका धोको दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। शेळडे हांगच्या निर्मल नगरांतल्या शेतात 2 म्हशींची रेडकां मेल्ल्या अवस्थेत सापडल्यात। मरण येवपाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी प्रशासनान चौकशी सुरू केल्या। कुडचडे शेळडे हांगच्या निर्मल नगर वाठारांतल्या शेतात शेनवारा सकाळी 2 म्हशींची रेडकां मेल्ल्या अवस्थेत सापडली आनी ताका लागून वाठारांत बोळा निर्माण जालो। निर्मल नगरांतल्या लागसरच्या घरांतल्यान सुमार 700 मीटर अंतराचेर शेतात ही घडणूक घडली। दोनूय रेडकांक मरण येवपाचें खरें कारण अजून कळूंक ना। या घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्या पंच वांगड्यांनी घडणूक थळार धाव घेतली। ते उपरांत संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांक हे विशीं म्हायती दिली। दुयेंस, विखारी पदार्थ, वीज पडून वा हेर कसल्याय कारणाक लागून मरण आयिल्ल्याची चौकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्या। मरणाचे खरे कारण सोदून काडपा खातीर शव विश्लेषण करपाची शक्यताय आसा। मजगती हे घडणुकेची पुराय चौकशी करची, सत्य मुखार हाडून वाठारांतल्या हेर जनावरांच्या सुरक्षे खातीर गरजेचे उपाय करचे अशी मागणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी केल्या। काय ना तेशको आयडियार काय ना पण आमी पंचायती कळयला आसा कोण येयना जाल्यार तेणी करूं हाची स्थिती। ओके। आनी हे तुमगे हांगा व्हडलें हें आसा पडंग शेत हें काय रोयना हांगा येता गोरू बी येता? गोरू येता, म्हशी येता, पूण केन्ना काय जावं ना, फर्स्ट टायम जाला। आतां तुमी हें कसो जाल म्हणटा आतां पळयल्यार ते नाकांतल्यान तेंची रगत येता, हेजेर खंय तरी कंप्लेंट जावपा जाय कित्याक जनावर ती। तुमी कितें एक्शन घेतली आतां पंचायती? आयज शेनवार आसा, तुमी पंच जाता, तुमी कितें कंप्लेंट बी दितली हेजे बद्दल? आयतरा दीस सोमारा दीस पडटलें, संडे बी आहा न्हू, हांव दिता म्हणून कंप्लेंट। मागीर हेजेर तुमी एनिमल हजबंड्री कितें तांकां कळयतली काय म्हणटा हे बद्दल? हय, आतां इतले वर्स चोयता हे आख्या शेत पाडान आहा आनी ग्रेजींग लँड अशें ते सगळी गोरवां बफेलो सगळे हिंगा आसता रातचे, पूण केन्ना एकूय गोरू मेल्ले आमी चोवना इतले वर्स म्हळ्यार। पूण हे आतां काल सकाळी काल राती नासली ती, आयज सकाळी चोयल्यार अशें करून 2 जण हे रेडके मेल्ले आहा ते चोयन आमकां बरें दिसना। ते बी 1 मिटराचेर 2 मिटराच्या गॅपा भितर ते दोगूय जाण बारबरू मेल्ले आहा आनी ते कशे मेले आतां हे काल तुमगे घर लागीं आसा दिसता हें शेत कितें आसता तें, पूण काल सांजे तुमी हें नोट करूं ना हें कोण नासलें हांगा? ना ती सगळी आसली, सगळ्यो म्हशी बी आसले हिंगा, बट अशें करून मरण आसलो पण बारबो आसली ती। आतां ही मेल्यार तुमकां कितें दिसता? चड काकूळ तशी येते व्हडले जनावर मरप, एक रेडके मरप आनी अशें खंयच्याय जनावरां आमगे हिंगा मोर आहाय, कोले आहाय, लोकांय कोंब्यो आहाताय, हें कोताय, पण आमी कोणाकूय अशें करून चिंतना की कोणाक मारपाचें या मरपाचें, पण हे बरें व्हडली रेडकी मरप म्हळ्यार बरें दूख लागलें आमकां। आतां ही खंयची कोणाय खबर आसा? ही शेळडेसान येताय, थोडी आमणसान येताय, कोण एक मेल म्हणटरी कोण क्लेम करना तांकां, पूण मरप आनी कोणें मारप अशें दिसता अशें ते प्रकरण चोयल्यार। राती जाला म्हण तुमी? राती जाला, पण हिंग येदे व्हडले ग्रेजींग लँडा भितर आख्या शेतां भितर मोदें ती मरप म्हळ्यार ते कितें विश गायला या तांकां थंडी जाला या तांकां जिवाण्यान घास मारला कितें तें कळना। तेंगे पोट फुगलें अशें दिसना तुमकां? पोट फुगलें आहा दोग जाणांचें। तुमी ते एनिमल हांकां एनिमल हजबंड्री बी सांगला? ना तेंकां कोणा सांगना, कित्याक ती कोणागे ती खबर ना, ती कोण क्लेम करना आतां। तुमी कोणा आसा तांकां सांगला कोण म्हणटा तांकां? हय, आमी ट्राय केले कॉन्टेक्ट करपाक, आतां कोण क्लेम करना आपणागे म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार।